स्क्रॅप यार्डांचो एक बरो व्हडलो इशू आहा दॅट ऑल दी स्क्रॅप यार्ड्स नीड्स टू बी शिफ्टेड फ्रॉम द विलेजीस. विलेजींनी शेतांनी स्क्रॅप यार्डां येत आहा आनी देर इज नो कंट्रोल. पंचायत जर तर नोटीस बसून धाडीत जाल्यार ते म्हणटा आमी वेस्ट खंय उडोवंक. ऑनरेबल सीएमान एक डायरेक्शनूय दिल्लें आहा रेवन्यू डिपार्टमेंटाक की शेतांनी स्क्रॅप यार्ड येवचे न्हू म्हणून. सो ऑन दॅट लायन्स डेप्युटी कलेक्टर will issue notices and he directly can remove all those things out. Scrap yards have to be shifted in industrial estates. And त्या खातीर जो न्यू इंडस्ट्रियल एस्टेट येता तितून जागो पयलोच मार्क करपाक जाय फॉर द नंबर ऑफ स्क्रॅप यार्ड ओनर्स हू वॉन्ट्स टू शिफ्ट ओवर. आनी हें जावपाकूच जाय. There was an assurance given by Honorable ex-Chief Minister Manohar Parrikar. He has said that I will mark the place in the industrial estate and shift it there. पण अजून पासून जावंक ना. पण हें करपाची आयज गरज आहा. In process of acquiring new industrial estate land, where we can expedite. If Honorable Chief Minister जो तर मनार घेते जाल्यार हें फास्ट एक्सपेडाइट करून उमको स्क्वेअर मिटर जागो से अराउंड 1.5 लाख स्क्वेअर मिटर जागो तेंकाच दिवंक जाता. पिचुल्ले उद्योगीक वसणुकेत ई वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट घालपाचें थारलां. 23 पंचायत आयज जे गार्बेज कलेक्ट करतात त्या पंचायतींनी लोक जर तर दटी करूंक लागले तरी जाल्यार हो चलन म्हणटा तो पडोकूच जाय. दोज पंचायत हॅव टू डू सो मेनी चलन्स एवरी मंथ अशें म्हणून तांकां आनी एक लेटर वयतलें. टार्गेट वयतलेच कित्याक त्या पंचायत ज्युरिडिक्शनानसून वेस्ट कलेक्ट जाता तरी आसतना सम रेस्टॉरंट्स ऑर सम हाऊस होल्ड are again dirtying the area. That means they need to be fined. त्याचे भायर हांव उलयना. तर सालसेटाक आमी चलन दिवंक शकना. थिंगा आजुनी आमचो हें ना इन्फ्रास्ट्रक्चर ना कलेक्शन ऑफ वेस्ट. साळगांव गार्बेज प्लांटार उत्तर गोंयच्या 23 कोस्टल पंचायतींचो कोयर येता. त्या पंचायत वाठारांनी उगड्यार कोयर वडयल्लो दिसल्यार फायन मारपाचे निर्देश वेस्ट मॅनेजमेंट खात्यान दिल्यात. त्या खातीर सगळ्या पंचायतींक तलावाचे बूक दिल्यात. ती एक्सपेडाइट करपा खातीर आय एम वर्किंग ऑन इट बट आजुनी सगळे फायनलायज जावंक ना. प्लेस हॅज बीन आयडेंटिफायड वेर वी वील सेट अप द प्लांट. ई वेस्ट इज अ कन्सर्न टुडे. टीवी भायर पडटात, फ्रीज आहा आनी कितल्योच वस्तू आहा. ऑल इलेक्ट्रॉनीक वेस्ट जे आहा ते लोक काडून ते स्क्रॅप वाल्यां कडेन दिता वीच इज क्रिएटिंग पोल्युशन. सो इट हॅज टू बी सायंटिफिकली ट्रिटेड. प्लेस खंय म्हटली आयडेंटिफाय ऑलरेडी आमी केल्या न्हू. कुंडय आमचो हो येता हेचो सॉलिड वेस्टाचो आमचो बायोमेडिकल वेस्ट हे आमचे पिसुर्ले. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी विजय शिरीश कुंकळकार.